महिन्यात सेकंड पोझिशन पावले. जेन्ना इंडियाचो जो एम्प्लॉयमेंट आसा रेशियो हो 6.5 आसा. India's unemployment rate declines to 6.5% in March. Whereas Goa government, number बरो आसा, 22 चड न्ही, सो मुख्यमंत्र्याक तो सेकंड पोझिशनाचेर पावला. आनी गोंय अनएम्प्लॉयमेंट रेशियोचेर फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या पोझिशनाचेर आशिल्लो. हाच्या वयल्यान मार्च महिन्यात दुसऱ्या पोझिशनार पावलेलो आसा. सो हातून ते कशे पावले हे आमी चिंतपाक इन्व्हेस्टिगेट करपाक लागले. तुमकां याद आसतलें मित्रांनो की 2019 वायब्रंट गोवा समिट म्हणून सरकारान केले. आनी सरकारान सांगलें की वायब्रंट गोवा समिट हे पण सरकाराचें. हाजेर जेन्ना आमी चवकशी करपाचो स्टार्ट केले तेन्ना आमी चवकशी करपाक स्टार्ट केले हाजेर आमकां कळून आयलें की वायब्रंट गोवा वॉज नॉट अ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. 4 ते 5 लोक जे मुख्यमंत्र्याचे सारखे क्लोज. काही लोक मुख्यमंत्र्याक भाशणां करून दिता म्हणून आयकलं. हांकां रिहॅबिलिटेट करपाक हांची फी फारीक करपाक 2 कोटी वायब्रंट फाउंडेशनान दिल्ले काय की आमकां सिरियस दुबाव येता. पूण आमी कित्याक म्हणटा काय मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की वायब्रंट गोवा फाउंडेशनाचे वायब्रंट गोवा हांगा 10,000 नोकऱ्यो जनरेट जातल्यो म्हणून. आनी कितलेशे कोट्याचे प्रपोजल टोटल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम गव्हर्नमेंट टॅक्सेशन. The details of the name of the agency. The name of the agency is Vibrant Goa Foundation. म्हणजे what trust private. Third, very important मित्रांनो, जे तुमकां सांगितले की what are the benefits accrued to Goa on account of holding the Vibrant Goa Foundation. And services across sectors. Vibrant Goa has encouraged department to improvise online systems. Why a government third-party agency and what improvement they have done for online systems? Fourth, the platform helps the state in identifying key projects. Fifth, infrastructure and connectivity sector specific initiative. B, IT infrastructure land and plot development. म्हणजे तुम्ही वायब्रंट गोवाच्या नावाचेर रियल एस्टेट 2019 पर्यंत कितले बॅकलॉग उरल्यो आनी 19 आज पर्यंत कितले जाले, कितले तुम्ही दिल्यो. आनी जेन्ना institution सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक रिपोर्ट दिता ते म्हणटात की Goa has come to second position from the third position. Unemployment प्रचंड प्रमाणात
बेनिफिट कोणा खातीर दितले? कोण तुमचं भाषण मुख्यमंत्र्याचे भाषणावरून दिता काय मुख्यमंत्री कोण पार्टनर आहा तातूंत ते फाउंडेशनान कोणा खातीर दितले तुम्ही? आनी नोकऱ्यो खंय? म्हणजे तुम्ही मतां खातीर युवकांक पिश्यान काडपाचें तुमचें काम सुरू जाल्लें आसा. गोवा फॉरवर्ड पक्ष गोवा विजय सरदेसाय नेतृत्वाखाला आपूण भोगी वचचो ना. मुख्यमंत्र्यान हो प्रॉब्लम मुख्यमंत्र्याचो जाल्लो आसा. सो वेळ लागचो ना, वेळ लागचो ना that we reach our number one position in next month. म्हणजे प्रमोद सावंतान इतले बरे काम केल्ले आसा की गोंय from third position in unemployment has come up to second position. आणि आता म्युनिसिपल इलेक्शन चालू होतं आणि अशा वेळार आम्ही म्हणतात की गाजर दाखयतात. आता नोकऱ्याचे गाजर बाहेर सरतले सरकाराचे गाजर तुम्ही पळयलात तुम्ही तो बजेट काढून पळयात, वरचो जो बजेट दिला तो काढून तुम्ही पळयात आणि फाटले 3-4 वर्सांचे बजेट पळयात ते कॉपी पेस्ट कट कॉपी पेस्ट. हांवें एका बऱ्या जो एक्सपर्ट असो इकॉनॉमिक फिल्डाचो जो एक बरो प्रोफेसर विचारले वॉट इज युअर रिएक्शन ऑन बजेट ऑफ दिस टाइम. तो मागीर आमचो पक्षाचो काय न्ही. सो ताणें म्हाका एक वर्डान रिप्लाय केलें, दिस बजेट इज फूल्स पॅराडायज. म्हणजे तो आर्टिकल बरोवपी पेपराचेर ऑन इकॉनॉमी. So he texted me on WhatsApp saying budget is fool's paradise. आणि प्रोडक्टान वर दाखयला की जशे 21,000 नॉट इवन 21,000 crores म्हणून 3-4 कोटी 3,000-4,000 कोटी मायनस काम. सो म्हणून आम्ही मागता सरकारान सारखी क्लियर येवचे आणि प्रमोद सावंतान आणि सरकारान भारतीय जनता पक्ष सरकारान जे भुरग्यांक पिशान काडपाचें सुरू केला नोकरे संदर्भात हे होलसेल विकलो रिजर्वेशन टायमार की रिजर्वेशन आम्ही करून हाडले डीएमएची मिस्टेक म्हणून. तशें मागीर हे जीपीएससीचे ऑफिसर जे आसतले आमचे गोंयचे हांकां होलसेलाच्या भावान हे सरकार विकून उडयतले. सो म्हणून सरकारी नोकरांकडे मागता, गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांकडे मागता, गॅजेट ऑफिसरांकडे मागता की सरकार जे सांगता ते बळी पडनाकात, फायलीचेर कितें नोटीस बिटींग घालूंक जाय सारकें घालात, कायद्याच्या चौकटीन रावन घालात. कारण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रत्येक हाजेर बारीकसाण नजर आसतली, विजय सरदेसायाची बारीक नजर आसतली. LAQ Unstart 4 answered on 30th March. Unstart 4 का तुका दिता हांवें कॉप्यां व्हॉट्सएपार घालता कॉलाज केला आनी शेअर दिता. सो हातून आनी त्या भायर आतां बजेटान मुख्यमंत्री सांगता की आयडीपी असले प्रोजेक्ट आमी करतले की 37,000 नोकऱ्यो दितले म्हणून. वरच्या बजेटान तुमी म्हणला 37,000 नोकऱ्यो आनी खंयच्यो नोकऱ्यो? Please stop fooling the innocent youths of the state. बीजेपीचे आम्ही सांगपाक जाय तुमकां जर इलेक्शन लागीं येता तेन्ना नोकऱ्यो काडप. गाजर दाखयतात ते मागीर गाजर आवडटा गाजर दाखोवप आनी मागीर आपल्याला अट्रॅक्ट करप आनी मागीर काम म्हणटकच बाय बाय पासींग केस डीएमए
मुख्यमंत्री सर बोलले आमचे मनीस आहा रातचे 2 पर्यंत बसल्यात आणि हे करतात रिझर्वेशन म्युनिसिपालिटीचे आणि मागीर कोर्टान जिखतगच ताका विकलो होलसेल. सो दिस इज अ लेसन फॉर गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो. फाटले आम्ही आता तुम्ही मुख्यमंत्र्याचं भाषण ऐकला करतात भाषण की 4 महिने हॉट मिक्सिंग आम्ही कंप्लीट करतले. आता एप्रिल मे म्हणून नॉर्मली कशें आसता आम्ही गव्हर्नमेंटान आशिल्ले बाय मे 15 कट ऑफ डेट आसता फॉर एनी डेव्हलपमेंटल वर्क स्पेशली रोड्स. 2 महिने पावसाचे. आता खंयच्यान आता कसली टेक्नॉलॉजी हाडल्या आता ही सावंतवाडीची टेक्नॉलॉजी काय खंयची टेक्नॉलॉजी आमकां खबर ना. पावसान वाटपीक सरकार करतले जाल्यार until and unless infrastructure is in place I don't think so खंयच हे इम्प्लिमेंट करूंक जाता. फॉर एक्झाम्पल तुका बारीक एक्झाम्पल दिता. आयज आनी खूब मेसेज येता की रेव पार्टीज आर ऑन, लेट नायट पार्टीज आर ऑन, फूल फ्लेज. आता म्हाका कोण आयला की जे सावंड मेजर करपाचे जे मशीन आसता डेसिबल चेक करपाचे जे कलेक्टराच्या ऑफिसांनी आसा तुम्ही चेक करा. इट इज नॉट इवन कॅलिब्रेटेड. जस्ट चेक. दिस इज अ सिरियस लॅब्स न्ही. आणि जे दिसा सेक्शन 144 ची नोटीस काडटा सरकार त्या दिसा मागीर नॉट कलेक्टर आणि सिनियर ऑफिशियल जे आसात IAS IPS तांचे फोन ऑफ जाता. मागीर बघे जातात गोयचे आमचे ऑफिसर्स बारीक जे आसात कारण ते एक्शन करता तांचेर सरकार प्रेशर हाडटा. म्हणजे सरकार हॅज बिकम बनाना रिपब्लिक. आता तुम्ही पयलें पळयला आसतलें श्रीनाथ कोटवाळेचें ट्रान्सफर ताका GSN कित्याक काडलो हे तुम्ही चेक करा. whether he was forced to sign certain bills which were not proper, whether he refused to sign, that's why whether he was shutted out from there. And त्याच्यानंतर त्यांना ऑर्डर येता he has been posted for Panjim Smart City. आणि मागीर एक राजकारणी फोन करता आणि सांगता सॉरी आपल्याला प्रेशर आसा तू काडचो पडटलो. म्हणजे सी द स्टेट ऑफ अफेअर्स. पोलीस डिपार्टमेंटान उठ सुद्धा दिसाक ट्रान्सफर येता. They should not have implemented till and until unless are we equipped. पहिले रोड टॅक्स भरता सगळे करता पण ताजेरूच जर सारखे रस्ते मेळना कारण तू फायर खंयचो घालतो कारण नोटिफिकेशन रेट्स जर पळयत तू इट इज सो हातून 2 गजाली जावंक शकता. एक की मंत्र्याक कितें तरी जाय ना सरकाराकडे पैसे ना वीच गव्हर्नमेंट शूड एक्सेप्ट इन पब्लिक की आमच्याकडे पैसे ना आम्ही भिकारी जाल्यात आणि म्हणून ते कलेक्ट करप. हे अशें इट इज ऑल हे तू काढून पळय न्ही गव्हर्नमेंट हॅज बिकम बनाना रिपब्लिक. This what I have exposed now on unemployment thing. When India's rate is declined, Goa's rate goes up. And government spends 2 crores for the Vibrant Goa Foundation. Chief Minister makes a remark saying that 10,000 jobs will be given. And in reply, Gazer. Nothing is there. The department will not answer. उत्तर बोय तू असेंब्लीचे काढून फाटले झाला ते तू हासतो म्हणजे ऍटलीस्ट आय एम थँकिंग द ऑफिशियल्स फॉर दिस द ऑनेस्ट आन्सर आय थिंक गिवन बाय बिकॉज दिस अल्टिमेटली दिस आन्सर्स आर गिवन बाय गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स. सो गव्हर्नमेंट प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट इज फुलिंग द पीपल and you should stop this immediately. सरकार भिकारी झाली आसा आणि पैसे ना आणि नोकऱ्या म्हणजे युनिट 200 crores plus per month on salaries. तू हे कशें पळयता सगळे ऑनलायन म्हणटा आणि आता जेन्ना गव्हर्नमेंट जॉब काडटा तेन्ना फिजिकल फॉर्म्स ते लोक आणि दॅट टू ते लोक व्हेरी हाय चार्ज करतात. 100% you should be online.
not only, but his government is completely financially bankrupt. Any clarification issue on that unemployment. It is going down. Very down. How it is going down? See, man, in February, it was state report third highest employment at 21.1 in February. This time it is gone to 22 point something 8. We are claiming it is 10%. How you can claim? I just so सरकार ताचेर डिक्लाइन जाता तो रिपोर्ट सारको सीएमआयचो आणि वाटता तेन्ना रिपोर्ट सारको न्ही वेर मागीर हो म्हणजे रिपोर्ट आयला की इंडियाचो रिपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन नॅशनल एव्हरेज 6.5 मागीर हो सारको न्ही तर प्रधानमंत्र्यांक बरोवचें पडलें की तुजो डिक्लाइन जाला हो सारको न्ही म्हणून मुख्यमंत्री सांगता म्हणून प्रधानमंत्री